उजवाडान हाडला आपणाच्या गोपान मोगान घेतले आमचो देव उजवाड आमचो देव उजवाड आत्म्याचो काडो सोपयला ताणे आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडला आपणाच्या गोपान मोगान घेतले भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां आतां हे मिसाचे भेटेन येवकार पेटलेल्यो वाती घेवन आमी देव मंदिरान भितर सरल्या जेजूच्या भेटवणेचो उगडास करून आमी जण एकलो देवाक भेटयलोली आयची ही मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आमेलिया कार्वालो आपल्या जल्माच्या दिसाक दुसरें तें साव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कॉस्मे गोम्स हाच्या ओतम्या पासत तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया इवाना जेड रॉड्रिगीस दोमिंगो आग्नेलो रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आयज आमचे मदें आमचो फादर आसा ताचे पासत आमी करीत भाशेन मागुया आयज ताच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या ह्या यादनिकी जिवितान ताचो सांबाळ करूंक आनी ताच्या वावरान देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी फादर पिटरा पासतूय मागुया जी कोण आयज आपली सर्जरी करतात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक एंटनी डिसुजा आमचे PPCचे मेंबर जेसिका वालीस हाचो बापूय सोंपून गेला ह्याय कुटुंबा पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आज बाबा भयणीनो आमी कितें भाशेन सुरवातीचे उतरांनी आयकलां आज जेसूक देव मंदिरान भेटयलोलो तो दीस तशेंच मारयेचे शुद्धीकरणाचो दीस आज सगल्या आमच्या फिरगोजांनी आमी वातींची परब समरमता उजवाड देव जालो उजवाड आमच्या जिविता खातीर देव जालो उजवाड आमकां सगल्यांक वायटांतले निवारूंक देव जालो उजवाड आमकां सगल्यांक सोडवून हाडूंक तर आमी सगळीं उजवाडाची मनशां ही परब समरमतना अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान उजवाड दाखोवंक आनी तो जिवंक आमकां मिसान कुतकुत्यान करपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो असो दुनिया उचारून सांगता मनाची तूं तोंडार उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बड अपराध हे पासत बागेन सदांच सांगवार मरे सगल्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर
Krista, Krista, kakutko, Sobia, Sobia, Somia, Somia, kakutko. प्रार्थुया. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तरवय बाप आसत आमी तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शिरी तूं संवसाराचेर पाप काडटाय आमची काकूत कर, तूं बापाच्या स्व्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्यास देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तूं तुज्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सोयम घेतलें आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलोलो तो दीस आज आमी समरमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो ओवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराऱ्याच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय ओय तो येतलो अशें दलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचे आकटें आनी दोबयाचो कार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. परतून म्हणयात, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवट्यानो तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पर बळिश्ट आनी धिरादीक. झुजांत काळजीदार सर्वेस्पर तो. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवट्यानो तुमचें माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दोलबारांचो सर्वेस्पर. मोहिमेवंत राजा तो. जबाब, कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पर. उद्गार. Soy Respora, soy Respora, soy Respora, soy Respora, soy
पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Soy sobre espora, soy sobre espora, soy sobre espora, soy sobre espora, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो, कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. वर्सांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजेचो इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिम्यावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाण भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक करूं कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुप्ती चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. आसिरियाच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाखणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदिर सांडिनासली. ती त्याच दिसा थंय पावून सरून देवाक वाकाणूक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नासरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन व्हरून गोठायेन वाडून वेतालो आनी देवाची मोजूत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन एक व्हड दबाजीक आमी एक परब समोरमता ती जावन सोम्या जेजूची भेटवणीची परब. आनी परब आमी समोरमताना किरीत भाशेन 2 वस्तू आमी थंयसर उगडास करता. पयलें जावन आसा मारयेचें शुद्धीकरण आनी दुसरें जावन आसा जेजूक देव मंदिरांत भेटोवप. हे दोनूय जुदेवांच्यो चाली आसल्यो. पयलो मालगडो जाल्या उपरांत किरीत भाशेन एके आवयक देव मंदिरांत व्हरून तिचें शुद्धीकरण करताले. तशेंच त्या मालगड्या पुताक देव मंदिरांत भेटून ताचे जुदेवांच्या परंपरा प्रमाणे आसलें ती रिती पाळटाले. आनी करूंक जेजू आनी मारिया आपल्याकूच खालती करून देव मंदिरांत ती वेता. मारिया जुदेवांची परंपरा विसरना, कित्याक पयले सुवातेर ती जाणा आसली देवाची भेट म्हाका करूंक जाय जाल्यार सगल्यो रिती हांवें पाळूंक गरजेच्यो. आनी रिती देव भक्तीन ती पाडटाली. हाका लागून काय बरें आयचें पयलें वाचप मालकियस प्रभादाच्या पुस्तकांतलें आमकां मेळटा. तुमी आशेतात तो सर्वेस्पर ओची देव मंदिरांत भितर सरतलो. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून आपूण कोडे उजवाडाय तो उजवाड म्हूण आमकां कुडीत ताणें केलें. आनी सगल्यांक जे मालकियस प्रभादी म्हणटा सर्वेस्परा देवा उद्देशी पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो.
देवान बासायलोली येवजण आपल्या पुता वरवीं पूर्ण केली. देवान बासायलोली भाव भयण्यो आमकां सोडवून आपल्या पुता वरवीं ताणें आमकां फावो केली. देवान बासायलोलो की आपूण आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटलो आनी आमकां सगल्यांक आपणायलोली भुरगीं करतलो. हीच भाव भयणीनो ताणें आमकां दिल्लें भास ताणें पाळली. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आयच्या दिसाक जेजूच्या ह्या भेटवणीची परब करता आसतना आमकां एक व्हड भाव भयणीनो आज आव्हान. पयली सुवातेर जेजू देव मंदिरांत भेट केली तेन्ना सिम्यान व्हडल्यान ताण्यान अशें म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां वचूं दी. मुगी आमचो वावर आमचें सगलें आमी आशेता तें आतां पूर्ण जालें, कित्याक आमी सुरवंडाराक पडयलो. ह्या सुरवंडाराक हे देव मंदिरांत येता तो मालकेस प्रभाद्या वरवीं आमी पळयतोच आमची बाबा भयण सगलीं भावनां संपूर्ण जालीं. आनी हाका लागून तो म्हणटा, पवित्र आत्मो ताचेर सर्वेस्परान मागलोल्याक पडयल्या शिवाय तूं मरचो ना. जें देवान ताका भासायलोलें सिम्यांक तें पूर्ण जाता. देव आमकां आमी उजवाडाची मनशां जावंक 2 दिसाक संदानाचो साक्रामेंत दिता. देव आमकां आमी उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आपलें उतर दिता. देव आमकां आमी उजवाडांत जियेतलीं पोरसां जावंक आमकां मिसाची भेट दिता. ह्या मिसाचे भेटेन 2 दिसाक ह्याच देवाक आमची सोडवण आमी मागतना तो देव आमकां आपणायलोलीं भुरगीं कशीं भाव भयणी ह्या संवसारांत दवरता. आज कितें भाशेन ही परब समोरमताना दोगांय सिम्यांव आनी आना आनी देवाची तुस्त गायली, कित्याक जें तीं इतलीं वर्सां त्रेकतालीं तें तांचें सगळें पूर्ण जालें. दुसरे सुवातेर मारीन आपल्या जिवितांत जी परंपरा आसली, जी शुद्धीकरण करची आसली, ती भावा भयण्यो इज्रायलाची रीत पाडली आनी आपल्याची शुद्धीकरण केल्या उपरांत जेजूक देव मंदिरांत भेटोवन ताची करची आसली ती रीत तिणें केली. एके भाशेन कितें दाखोवंक सोदता, देवाचो पूत जावनय देव आपूण मनशाची ह्यो चाली आसात तांकां भक्तीपणान पाळटा. आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडी आमी म्हणटा कित्याक ही चाल, कित्याक आमचे पवित्र सभेन असल्यो चाली आसात. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक संपूर्ण करूंक, आमकां सगल्यांक आमचें जिवीत नवसरूंक, आमकां सगल्यांक उजवाडाची अदीक आनी अदीक फोलेर करूंक पवित्र सभा आमकां मिसाची भेट दिता. पवित्र सभा आमकां देवाचें उतर दिता. पवित्र सभा आमकां संदानाचो साक्रामेंत दिता. तर आयच्या दिसा आमकां कृपा मागुया अदीक ते वाती भाशेन आमी भावा भयणीनो उजवाडाची मनशां जावंक. आमी सुरवातेक कांय बरी गायन घातलां, आमचो देव उजवाड आत्म्याचो तारूक. कित्याक होच देव आमच्या आत्म्याचो तारूक जाल्यार ताणें आमकां सगल्यांक भाव भयणो सुपूर्ण केल्यात. ह्याच देवा सशी आमी येवया आनी आमकां सगल्यांक उजवाडाय तो उजवाड जावं म्हूण मागुया. दाना तयारे वेळार गीत गावया. गिताचो C42 पेज नंबर 46 C42. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वर आमच्या सुर्गीच्या बापा, कोतावीण मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर
तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी धाका सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटूंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदाबाक उपकारू म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारांनी सासणाचे देवा सूर काड्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुज्या सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समोर पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सूर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगोट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सरवंडाराक संतोसान आमी मेळूंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुम्याची सुवामी आनी एकाशी पियेता कितें पावली तूं वैभवाने सो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिगा प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजोडीत मुखाम अर्पण फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देयाची मागीर संगाती भाग्योन झुजायचो पोतीक भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज
आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळे भक्त बराबर सासतें सुखांत आमकां वांटो दी थंय संगा ताजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देव मंदिरांत उजवाडाय तो उजवाड येवन आपणाकूच समर्पण करता आनी किरीत भाशेन आमच्यो चाली आसात त्यो चाली पाडटा आपल्याकूच खालतो करता. आमी दर दिसाक देवाची देख घेवन आमचे जिवितान आमकां उजवाड मेळटा तेन्ना दुसऱ्यांक आमी फोलेर जावं जेजून आमकां मागणें शिकयलां. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा चोर वायटांतले आमकां दिवा दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन थांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक सोडवून दिवंक आयलोलो उजवाड ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सगळ्यांत प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Turai tuka surga, turmoi ayai togemo, kirkon patya aso. Swati Jesu mogala, surgi jaka bola. Koiso ozo maduka maka sadunaka surgi tuje jiwaso turai tuka surga lokoi ayai togemo Irkon patya asa surgi tuje jiwasa Turai tuka surga Yorkoi ayai togemo Irkon patya asa. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आनी विस्वाशी बापा, बासायलोल्या क्रिस्ताक हातान धरचें बाग मेळो पर्यंत मरण देखचो ना म्हूण सिम्यांक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताचे अंतरेक तुवें भागयले. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केलाय. जाका हांगा कुडी पोसोनाच्या रुपान आमी घेतला, ताका सर्गी सासनाक मोहिमेंत रूप पडून बागी जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आमच्या साकिस्तान कोळीत करूंक लायला, ताचे लागीं बेंजार केल्ले वाती आसात, तुमी त्यो मीस जाल्या उपरांत व्हरच्यो म्हूण तो मागता. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया. गिताचो आज होच सोयेक घेवन किरीत भाशेन आमचे मोदें मोटवाशी सावियोला आसा. फेर्नांडीस कमिटेड, रिलिजियस कमिटेड म्हणटा पळय ते भाशेन ताची परब वर्जीन आसा. कमिटेड, रिलिजियस कमिटेड वर्जीन, ताकाय आमी उनुनीत पोरबी दिता. आनी देवाचो आशिर्वाद आपले हे उदीक आनी उदीक देवाचें आपोवणें ताणें मानून घेतलां तें फुडें व्हरूंक ताका उदीक देवाचें बोड मेळूं म्हणून ताचे खातीर आमी मागता. मिसाच्या शेवटाक गीत गावया. गिताचो F21 पेज नंबर 95. F21. आयकोल्या उतराच्या उसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिवीताच्या रुड्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगारी पावतां सोदाच कोरी क्रिस्तांसाच्या सासणाच्या जिविता वाटे
Sabado dunia Ekas mokarami bawata Sostas kuni Kristau sauja Zaznaczaci widawati Luam kasa